नमस्कार येवकार गोवा टुडे तर राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी 60 वर्सां वयल्या कोमॉर्बिड स्थितीत आशिल्ल्या 45 वर्सां वयल्या लोकां खातीर 1 मार्चा सावन वाशिना एका वाशिनाक 250 रुपयांचे कॅपिंग। विधानसभा वेंचणुकेत समविचारी पक्षांबरोबर युती करपाची तयारी म्हणटा मगो। विधानसभा वेंचणूक प्रचाराक सुरवात, लोक योग्य निर्णय घेतले सुदिनाक विश्वास। कुळे मडगांव रेल्वे डबल ट्रॅकिंग रुटा खातीर 1.9 हेक्टर प्रायव्हेट फॉरेस्ट जमीन मंजूर। पर्यावरण मंत्रालयाची राना खात्याक चीट, राज्य सरकाराच्या प्रस्तावाचेर बारीकसाणीन अभ्यास करून निर्णय। तबनार प्रावर प्रकल्पाक लागून इंडस्ट्रीक सुरळीत वीज मेळटली म्हण उद्देगिकांक आशा। सध्या पावर कटांक लागून उद्देजक हैराण। वादग्रस्त पत्रकार तरुण तेजपाला आडची रेप केस निमण्या पावड्यार। सोमारा आर्ग्युमेंट 7 वर्सां उपरांत निकाल लागपाची चिन्ह। आणि मेरशे फ्लायओव्हरार कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक आणि रेवेच्या ट्रकाचो ॲक्सिडेंट। रेवेच्या ट्रकाचो ड्रायव्हर जखमी, जीएमसीत ॲडमिट। ॲक्सिडेंटान ट्रॅफिक जाम। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी 60 वर्सां वयल्या लोकां खातीर आणि कोमॉर्बिड स्थितीत आशिल्ल्या 45 वर्सां वयल्या लोकां खातीर आरोग्य मंत्रालयान कोविड वाशिनां खातीर 250 रुपया प्रेस फिक्स केला। 150 रुपया कोविड वाशिनाचे आणि 100 रुपया सर्व्हिस चार्ज। 1 मार्चा सावन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशिनां दिवपाक सुरवात जावंक शकता। आरोग्य मंत्रालयाची फुडली अर्दी मेरेन एका वाशिनाक 250 रुपयाचे कॅपिंग। मगोन विधानसभा वेंचणुकेच्या दिशेन एक पावल फुडें मारलां। म्हाळसा देवीक नाल्ल दवरून प्रचाराक सुरवात। विधानसभा वेंचणुकेत समविचारी पक्षांबरोबर युती करपाची तयारी दवरल्या म्हण मगोचो फुडारी मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार उलयलो। भाजपाक लोक विटल्यात, ते योग्य निर्णय घेतले म्हण सुदिनाक विश्वास। पालिका वेंचणूक आणि पंचायत पोट वेंचणुके खातीर मगोची तयारी। युती कोणा बरोबर करची हो पयलो प्रश्न आसा। युती समविचारी जे पक्ष आसा तांचे बरोबर जाली जाल्यार नक्कीच ती बरी आसा, पूण समविचारी पक्ष आसा तातूंत एकवाच्यता आसा काय कितें होही प्रश्न आसा। आनी हे प्रश्न फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत आमकां कळटले, तो पर्यंत हांव ताचेर कांय उलयना। पणजेच्या हातूंत जर आमी पळयत, जे कोण आज बाबूल मनसेराजाचेर ओपोजीट उलयता ते पयलींचे भारतीय जनता पक्षाचे। पूण हांव शिटकावणी दिता तांणी भायर सरचें, भितर रावन असल्यो गोश्टी करच्यो न्हय। लोकांक तुमचे विशीं आतां म्हणजे तुमचेर विश्वास दवरनात लोक, कारण लोकांनी विश्वास दवरलो ते त्रासांत पडल्या। लोक आज पिशें ना, मतदार आज पिशें ना। जें काम मगो पक्षान 17 वर्सां केलां तें परत एकदां मगो पक्ष करपाक फुडें सरलेलो आसा। येता त्या एका वर्सा भितर आमी प्रत्येक गोंयच्या प्रत्येक गांवांत वचून लोकांक कन्विन्स करतले, कारण यंग जनरेशन जें आसा IT प्रोजेक्ट तांकां ना, इंजिनियर बेकार आसा, IT प्रोजेक्ट आमचे कडेन ना। इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणटाली ती प्रोजेक्ट आमचे कडेन ना। नांवां व्हडलीं व्हडलीं दिल्या पूण एकूय प्रोजेक्ट आमकां मेळूना। एकूच वार्डाचे प्रिवाडांतल्या वेलिंग प्रिवाड पंचायती एकूच वार्डाची निवडणूक आसा आनी त्या निवडणुकीक हांगा खुबशे प्रिवाडचे त्या वार्डांतल्यान आयिल्ले आसा। मुद्दाम नमूद करून सांगता की श्रेयश पेडणेकार हो मगो पक्षाच्या वतीन थंय उमेदवार म्हणून आसतलो, ते मुद्दाम नमूद करता। श्रेयश खंयच्या वार्डान युवकाक थंय आमी हें दिता, ZP वार्ड नंबर 4 वेलिंग प्रिवाड बाय इलेक्शन आनी खंय म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा थंय प्रत्येक वार्डात पळय आसा तो वास्को थंय आमी उबे करतले, म्हापशा आमी उबे करता, पेडणे आमी उबे करता। अशे खंय आमचे कार्यकर्ते आसा त्या कार्यकर्ते आपापलो उमेदवार ते उबे करतले मगो पक्षाचो म्हणून हांव सगळ्यांक आव्हान करता गोंयच्या सगळ्यांक की त्यांनी
व्यवस्थीत जो आमी उमेदवार दिता त्या उमेदवारा फाटल्यान काम करचें आनी तांकां विजय करून हाडचें. सो आता शिरोड्या कोण उमेदवार आसतलो म्हणटा तुमी? थरयता ती आमी. शिरोड्याक सगळें काम आमचें सगळे कडेन चालू आहा. शिरोड्या, प्रियोळा सगळे कडेन. तेन्ना उमेदवार ही अजून 1 वर्स आसा. कुळे मडगांव रेल्वे डबल ट्रॅकिंग रुटा खातीर 1.9 हेक्टर प्रायव्हेट फॉरेस्टाची जमीन मंजूर केल्या म्हण पर्यावरण मंत्रालयान राना खात्याच्या प्रिन्सिपल सेक्रेटरीक बरयला. राज्य सरकारान धाडिल्ल्या प्रस्तावाचेर बारीकसाणीन अभ्यास केल्या उपरांत दक्षिण गोंय फॉरेस्ट डिव्हिजना खाला साऊथ वेस्ट रेल्वेच्या फावरार जमीन मंजूर करपाचो निर्णय जालो म्हण पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केला. महत्वाचे म्हळ्यार डबल ट्रॅकाचेर बोवाळ जाता आसतना फाटल्या 27 जानेराक बसकेत हो निर्णय जाला. कुळे मडगांव रेल्वे डबल ट्रॅकिंग रुटा खातीर प्रायव्हेट फॉरेस्ट जमीन घेवपाक केंद्रा कडच्यान मंजुरी मेळ्ळ्या. पर्यावरण मंत्रालयान ते विशीं राना खात्याच्या प्रिन्सिपल सेक्रेटरी कडेन पत्र व्यवहारूय केला. पत्रांत नमूद केल्या त्यो गजाली अश्यो: कुळे मडगांव रेल्वे डबल ट्रॅका खातीर डायव्हर्जना खातीर प्रायव्हेट फॉरेस्ट जमीन मंजूर. साऊथ गोवा फॉरेस्ट डिव्हिजना खाला 1.989 हेक्टर जमनीक डायव्हर्जनाक मंजुरी. राज्य सरकारान धाडिल्ल्या प्रस्तावाचेर बारीकसाणीन अभ्यास करून रिजनल एम्पावरमेंट कमिटी वतीन इन प्रिन्सिपल अप्रुवल. 27 जानेर 2021 दिसा जाल्ले बसकेत निर्णय. राज्य सरकारान 31 जुलय 2019, 21 नोव्हेंबर 2019 आनी 10 फेब्रुवारी 2020 दिसा अप्रुवला खातीर मंत्रालया कडेन पत्र व्यवहार केल्लो. डायव्हर्जन केल्ल्या जमनीत जाता तितली कमी झाडां मारची आनी काम करचें. प्रकल्पाच्या खर्चान डायवर्ट केल्ली जमीन डिमार्क करची. प्रुडंटा खातीर रुशांक महात्मे. एके वटेन तमनार पावर प्रकल्पाक खर विरोध जाल्यार दुसरे वटेन तातूंतल्यान अनकट पावर सप्लाय मेळटलो म्हण इंडस्ट्री आशेन रावल्यात. सारकी पावर नाशिल्ल्यान शिफ्टी कमी करून प्रोडक्शन देंवोवन कामगारांची संख्याय देंवोवची पडटा. गोंयांत घरगुती वापराक लायट दिवन उरता ती इंडस्ट्रीक मेळटा. तमनार प्रकल्पान इंडस्ट्रीची बरी उदरगत जातली. राज्या भितरच लोकांक मायज नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हण इंडस्ट्रियलिस्टांनी प्रुडंटा कडेन मतां मांडल्यात. Actually, by Verna Industrial Estate substation asa by it is catering to industrial estate as well as Marmagova, Majorda and Fatorda. So usually कितें जाता आमचो रिक्वायरमेंट कितलो आसलो तरी सपोज लोड चड जालो खंयच्या बाकीच्या हातून जाल्यार आमचे फिडर ते ऑफ करतात. So basically that we are getting affected by that. The hotel industry is suffering right now. Majorda side थंय पावर आसना. तांकां पावर आसल्यार आमकां इंडस्ट्री कट जाता. Industry is paying the highest tariff as far as the power is concerned, and that actually offsets the subsidy given by government to the domestic consumers. So I feel that should be changed. The lookout about that, the industry has to be given a priority. So people for expansion they think about other states alternative. Other main आमची power line आहा ती नॉर्थ गोवाक येता. सो हांवें पयलीं स्टेटमेंट दिल्लो की तामनार प्रोजेक्ट वील सपोर्ट द साऊथ गोवा स्पेशली वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट बिकॉज इन फ्युचर इफ यू वॉन्ट पावर देन वी हॅव टू सपोर्ट दीस. पीपल शुड नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट टू दीस. In fact, we are running short of power in the state of Goa. Later part of the day, the power starts dropping down, and that's when we have to make use of alternate energy, either through generator sets, which becomes very, very costly as far as the production is concerned. Because of this type of power shortage and power problem, the units are closing down because they are not in a position to function in a normal environment, and that's the reason why they go to the neighboring states where the power is abundant, especially in Karnataka area. Now with all these things, what happens, the employment will drop down. Now what happens is if I have to function in 3 shifts, I am not in a position to do that because I don't have the alternate means of power supply. I am sure that this Tamnar project will be the answer for the current shortcomings of the state. The power cuts of late have been so frequent in Kunde Industrial Estate especially during the monsoon period and prior to monsoon. Because of these power cuts, many people have been suffering loss in production,
and loss in efficiency of the productivity. Because certain processes which are continuous processes, they require power continuously, and if the power is not available, they have to face losses, and other than product losses, they have to clean the machines because the because of power off, and again restart, whereby lot of time is also wasted. So once this underground cables are laid, then we expect that the power losses will be, power cuts will be definitely less. Now when these power cuts are there, we have to depend upon the generator, and because of growing cost of diesel, the production becomes very, very expensive, and most probably it is unaffordable. Tanmar project is being looked at as future requirements catering to the industry as well as the other requirements of Goa. And with the help of Tanmar project, once this steady power comes into the state, then quality of industry production and everything will definitely develop very well, and it will give an added advantage to Goa. वादग्रस्त पत्रकार तरुण तेजपाला आडची रेप केस निमण्या पावड्यार पावल्या. म्हापसा फास्ट ट्रॅक कोर्टान फायनल आर्ग्युमेंट सोमारा दवरला. सुप्रीम कोर्टान दिल्या ऑर्दी प्रमाण ट्रायल कोर्ट हे केसीचो निकाल 31 मार्चा पयलीं दिवंक शकता. 2013 बांबोळे एका हॉटेलाच्या लिफ्टीत तरुण तेजपालान बलात्कार केलो म्हण ताचे बरोबर काम करपी चलयेन आरोप केल्लो. 7 वर्सां उपरांत वादग्रस्त पत्रकार तरुण तेजपाला आडची रेप केसीचो निकाल लागपाची चिन्हां दिसूं लागल्या. दोन्ही पक्षांच्या साक्षीदारांच्यो जबान्यो घेतल्यात. तरुण तेजपालाचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केला आणि ताचेर क्रॉस एक्झामिनेशनय जाला. आता सोमारान निमाणो आर्ग्युमेंट जातलो. सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या ऑर्दी प्रमाण 31 मार्च पयलीं हे केसीचो निकाल लागपाक शकता. तरुण तेजपाला बरोबर तेहलका मॅगझिनात पत्रकार म्हणून काम करपी चलयेन 2013 तेजपाला आड बलात्काराची केस घाल्ली. बांबोळे एका हॉटेलाच्या लिफ्टीन तेजपालान ताजेर बलात्कार केलो म्हणून आरोप आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक आणि रेवेच्या ट्रकाचो मेर्शे फ्लायओव्हरार एक्सिडेंट जालो. कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक पार्क आशिल्लो. रेवेचो ट्रक स्पिडीन येवन ताच्या फाटल्यान आदळ्ळो. एक्सिडेंट जायना फुडें रेवेच्या ट्रकाचे कॅबिन काबार जालें. ट्रक ड्रायव्हर भितर आडकलो. खूब यत्न करून ताका भायर काडलो. ताका जीएमसीत एडमिट केला. ड्रायव्हराक भायर काडटा म्हणसर बरोच वेळ गेलो. ट्रॅफिकूय जाम जालो. I was coming behind this truck, this red color truck. He was on the right hand side where this truck, which is the white one of the cement, was steady on the road only. कोण ड्रायव्हर नाशिल्लो ट्रकान आनी ए सायडीन एक गाडी येताली. तेणें तेका हे ट्रका ओवरटेक मारपाक दिलना. सो द ओनली ऑल्टरनेटीव वॉज हे ट्रका ताणें हाडून मारली गाडी. कितें हेजे ड्रायव्हर नाशिल्लो गाडयेर. सिमेंटाचे ड्रायव्हर ना, ट्रकान तेजे फाटल्यान मारली. स्पिडीन आसलें कितें? स्पिडीन आशिल्ली. ताका ओवरटेक मारपाक मेळना. हांगा गाडी येताली एक्चुअली. हय, लेफ्टान गाडी येता. उकरांक शिमान आमकां एक एक्सिडेंट कॉल आयिल्लो की एक एक्सिडेंट जाला म्हणून मेर्शील बायपासाचेर एलिवेटेड फ्लायओव्हर आसा तितून एक RMCचो आमचो व्हडलो व्हेहिकल आसा ती ब्रेक डावन जाल्लो. ब्रेक डावन जावन आशिल्लो तो आनी तितून ड्रायव्हरूय नाशिल्लो. फाटल्यान एक रेवयचो आमचो स्वराज माजो आयलो आनी ताका फाटल्यान ताणें डॅश मारलें. ताका हेड ऑन कॉलिजन जालो. तितून तो ड्रायव्हर शिरकून उरलो. आनी मागीर आमी सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलें. फायरच्या स्टाफान आमकां खूब हेल्प केलो. तेंचे कडेन इक्विपमेंट आशिल्ले म्हणून तितून तो भुरगो ड्रायव्हर आसा तो वाचलो. तेजो आतां खूब कश्ट करून ताजो आमी ताका भायर काडलो. क्रेडीट चड वता आमच्या फायर डिपार्टमेंटाक आनी तेंच्यांनी इक्विपमेंट मशिनरी यूज करून ताका अरावंड 1 hour ताका आमी खूब त्रास करून ताका मागीर कशें कशें करून ताका काडलो आनी ताका आमी आतां GMCन धाडून दिलो ताका. आनी ताजो पांय सारको कंपाउंड फ्रॅक्चर कसो जाला ताजो आनी ताका आतां आमी GMCन धाडला आनी जातलो. सो ताजे खातीर मातशी ट्रॅफीक होल्ड जाल्ली. सो आमी आतां ट्रॅफीक डायवर्ट केली मेर्शी बायपास ओल्ड रोडा वयल्यान आनी ट्रॅफीक स्मूथ आसा. आमी त्या मनशाक लायव म्हणजे असो जुस्तो काडपाक सोदताले म्हणजे सेफली काडपाक सोदताले. तोच आमी काडलो ताका आनी त्या दोतोरां कडेन दिला ताका आतां काडून.
इतलें सांगूंक सोदता की आमच्या डायरेक्टर साहेबांचे आतां आयज आमचे सद्या आमकां जे इक्विपमेंट्स दिले खूब दितले पयलीं आमचे कडेन कांय नाशिल्लें आयज आमकां अशें दिलें की हायड्रोलीक हेचेर आमी कितें ना कितें तरी करपाक शकता आयज आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन कितें तरी आहा म्हणजे इक्विपमेंट्स एटलीस्ट कोणाची तरी आमी कितें झुंबक रावतून ते शेप करूंक शकता अशे तरेन आसा आनी आयज आमी केले ते तुमी पळयले आसतले. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. पेडण्यां पोरसकोड्यां व्हांवन गेल्ल्या हायवेच्या प्रकरणात MVR कन्स्ट्रक्शना आड FIR घालपाची ऑर्डर आयिल्ल्यान आम आदमी पार्टी खंय सातीसफेत पावसांत 13 जुलयाक हायवे व्हांवन गेल्लो तेन्ना सावन थंयच्या लोकां बरोबर आपानय विशय लावन धरिल्लो. त्या नवीनच बांदिल्ल्या हायवेचो कांय भाग उदकान व्हांवून गेलो आनी ताजे बरोबर जी रिटेनिंग वॉल आशिल्ली ती रिटेनिंग वॉलूय ह्या पावसाच्या उदकान व्हांवून गेली. MVR कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हे बांदकाम करपी त्या कंपनीच्या विरोधात गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी करत आमी एक लेखी कंप्लेंट 23 जुलय 2020 ह्या दिसा पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर दिल्ली. पेडणे पुलीस स्टेशनान त्या संदर्भात आमच्या ह्या तक्रारीचेर कांयच दखल घेतली ना. ताका लागून आमी DYSP SP हांकांय पत्रां बरयली पूण दुर्दैवान तशें कांयच जालें ना. निमणे आमी ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पेडण्या हांचे कडेन दाद मागली. पेडणे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हांच्यांनी 22 तारखेक आपली ऑर्डर पास केली आनी तातूंत म्हळें की ह्या प्रकारा संदर्भात जो लेखी तक्रार दिल्ली आसा आमी त्या तक्रारीची दखल घेवन MVR कंपनीच्या अगेन्स्ट गुन्यांव नोंद करचो आनी FIR दाखल करची. दक्षिण गोंयचे नुस्तेकार पंचवांगडी आनी एक्टिव्हिस्टांचो CZMP ड्राफ्ट प्लॅनाक विरोध. पंचायतीन लोकांक घेवन तयार केल्ल्या प्लॅनाक खंय वालोरूच ना. सरकारान परत इन्स्पेक्शन करून प्लॅन तयार करचो. 7 मार्चाक दक्षिण गोंयांत भौशीक सुनावणी जावपाक खंय कुस्तार. प्रत्येक पंचायत वाठारांत वेगळी सुनावणी घेवची म्हण मागणी. गोवा फाउंडेशनाची दक्षिण गोंयच्या तालुक्यां खातीर ड्राफ्ट प्लॅना विशीं जागृताय मोहीम. नावली ऑल्सो इज इफेक्टेड व्हेरी मच. आमी पंचायतीक बरयलेले आमचे पळय पंच मेंबर्स आहा झेवियर पेरेरा हाणें प्रपोजलूय घातलेलें की वी शूड कॉल रिसोर्स पीपल बिफोर वी सेंड एनी सजेशन्स एनी वन ऑब्जेक्शन्स. टिल डेट नथिंग कुड हॅपन. So we had Goa Foundation, Roshan Matthias, one of the members who contacted, and with their support we could organize something for the south here. If we see the coast, hazard lines, eyes point out केल्या, hazard lines are demarcated or marked into our villages haphazardly. पोर्ट लिमिट्स काडपाचे आमगे न्हंयतात ते आनी दुसरे आमगे स्लूइस गेट बी सारके दाखोवपाचे. मेन आमगे चर्च दाखोवपाचे. स्ट्रक्चर बाक्चर कांय दाखयना जाल्यार स्ट्रक्चर दाखोवपा जावं तो धाकटो दिकून जावं तो इल्लीगल ते मागीर चोया. धाकटो दिकून स्ट्रक्चर जावं तो दाखोवपा जाय प्लॅनाचेर. जेन्ना म्हजो आमचो विलेज पंचायत प्लॅन जो गांवकारांनी केलोलो 2019 CRZान सबमीट केलोलो आनी आतां गव्हर्मेंटाचो प्लॅन येयला कंपेर करीत जाल्यार तितून आमचें कांयच दाखयलें ना. आतां पब्लीक हियरींग दवरलो आहा 7 तारखेर आख्या सावथ गोवाक. म्हाका दिसना हे पब्लीक हियरींग इतल्या लोकांक घेवन बराबर तें जायत ओ रिस्पॉन्स दिवपाक जायत म्हूण. आतां गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागोतां की एक विलेज लेवलाक तांणी हे पब्लीक हियरींग दवरचें आनी एक गांव वचोन ग्रावंड लेवल रियलिटी कितें आहा ती तेमी येवन पळोवन मागीर जें कितें हे प्लॅनान घालपाक जाय तें तांणी घालचें.
फाटल्या वर्सभरात फायर डिपार्टमेंटात एकूण 6,218 उजो आणि आपत्कालाचे कॉल घेऊन 96 मनीस आणि 585 जनावरांचे जीव वाचयल्यात. त्या भायर कोविडाच्या काळात 3,740 सुवातेंचेर सॅनिटायझेशन केला म्हण फायर फोर्साचो संचालक सांगता. फायर फोर्साची वर्सुकी इन्स्पेक्शन डे परेड पणजेत जाली. The department is entrusted with the responsibility of ensuring fire safety, fire prevention and response. The expertise gained in all three fields has enabled the department to become a multi-hazard response force. The ceremonial event of annual inspection parade serves the purpose of bringing performance to optimum level through various competitions, and this has had a salutary effect on the competence of the staff to meet the responsibility they are entrusted with. During the calendar year 2020, the fire and emergency services have collectively attended 6,218 fire and emergency calls, 2,379 fire calls and 3,839 emergency calls, during which 96 human lives and 585 animal lives were saved. As a part of COVID-19 protocol, the firefighting personnel undertook sanitization work of 3,740 places across the state of Goa, which included containment zone, public places, COVID hospitals, etc. The initiative of the department in training the community, school teachers, students and village panchayat citizens, and also imparting training to candidates of various states and union territories and other institutions has been ongoing effort. काँग्रेसीच्या डिजिटल मेंबरशिप ड्रायव्हाक खंय बरो प्रतिसाद मेळटा. काँग्रेसीचो निरीक्षक प्रकाश राठोड सध्या गोंयांत आसा. लोक खंय बीजेपीक बुद्ध शिकयतले. फोंड्या गोमंतक भंडारी समाजाच्या तरणाट्यांनी रक्तदान शिबीर घेतले. आमदार रवी नाईक शिबिराक हजर आशिल्लो. सरकाराच्या विजन फॉर ऑल सकयल आरोग्य खात्याच्या आय कॅम्पाक गोंयभर बऱ्यापैकी प्रतिसाद. पेडण्यां 700 लोकांनी कॅम्पाचो लाव घेतलो. As AICC observers, we find the response from the people of Goa very, very encouraging. The enthusiasm in every booth can be seen by the fact that every day when we go to enroll membership at the booth level, more than 50 to 60 people voluntarily come and are enthusiastic to get themselves enrolled as a Congress member. We are aware of the political situation in Goa state. We know that the BJP is desperate. We know that the BJP has failed. We know that the BJP has murdered democracy. We know that the BJP is not responding to the price rise. We know that the Goa government its performance is miserable. We know that they are a bundle of lies and they will be exposed. Whatever decision taken, Congress party will be ready to face the poll in the right earnest. कोरोनाच्या वेळार खुबशे त्रास जाले पेशंटांचे डॉक्टर कोण जेवपाक तयार नाशिल्ले आनी खुबशे लोक भुरगे यंग पासून मेल्यात. आमचे सुद्दां आमचे फ्रेंड्स पासून मेल्यात. पूण त्या वेळार ते संकट कशें आयिल्लें. पूण आतां लोकांक कितें कळ्ळें लोकूय आयज ब्लड रोखडें दिवपाक तयार जाता. ब्लड रोखडें दिवपाची तयारी लोकांची जाल्ली तेन्ना 3 मंथ्स दादले दिवंक शकता, 4 म्हयन्यांनी बायल दिवंक शकता. आज आतांच आमच्या प्रेसिडेंट सांगले प्रमाणे 6वी आमची ही ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा आनी डॉक्टर डिमेलोन सांगलां की हेजें म्हत्व कितें आहा तें आनी ताका लागून आमी लक्षांत घेतलें. कित्याक हांव जेन्ना 1980 साहेबान म्हाका जेसीन व्हेलो आनी तेन्नाच्यान आमी हे युवा समिती जी आशिल्ली आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प प्रत्येक वर्सा करताले आनी तेन्ना कार्ड दिताले डॉक्टर. तेन्ना कार्ड दिताले तेन्ना तुमी ही सिस्टम मातशी चालू दवरा. एक ब्लड डोनेशन कॅम्प जे करता तुम्ही सगळे जाणां अजून ब्लड काय मिशिनान जायना. एकट्यान दिवंक जाय मागीरूच जीव वाचता. तर तुमी आयज जे रगत दितले ते 350 ml. अ पर्सन हू इज मोर दॅन 45 kg 40 आणि 5 kgचे मनशान दिवंक जाता बिटवीन द एज ऑफ 18 and 65. आयज कॅम्पाक आमी 60 घेतले.
इन हॉस्पिटल सेटिंग वी टेक टिल द एज ऑफ 65. 60 आणि 5 वर्षापासून घेऊन जातात. 18 वर्ष कंप्लीट जाऊन ना वेट शुड बी मोर दॅन 45 kg. आम्ही हेमोग्लोबिन चेक करतले. पण त्या प्रॉफिटातलो एक वाटो काढून सगळ्यांच्या कामात कसं येऊ शकता किंवा ज्यांना खूपच गरज असा त्या लोकांपर्यंत कसं पाहू शकता याचे प्रयत्न असतात. करंट जाता है, जब पूरा अंधकार होता है, तब हमें हमारे विजन का इम्पोर्टेंस पता चलता है. तो इस कैंप में हम सिर्फ एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि जो दृष्टि का विजन इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे जिनको कम दिखाई दे रहा है चश्मा होने के कारण, या फिर जिनको मोतियाबिंद जिसको कैटरैक्ट बोलते हैं, तो उनको ऑपरेशन किया तो उसके बाद अच्छे से क्लियर से दिखाई पड़ता है, उसको हम टैकल करने के लिए ये कैंप में एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं. पण म्हापशेच्या लोकांनी सर्जरी करून आयल्या, ज्यांनी हडपी प्रिफर केले त्यांनी 11 तारखेक कांदोळी जालो, कुंकोळी जालो, 734 लोक आशिल्ले, 519 लोकांक वखलां लागल्या. ती डिस्ट्रिब्यूट एनआरआर करतले. 87 लोकांची सर्जरी, तातूंतली 26 तारखेक, ह्या 26 तारखेक अर्दे लोकांक हडपीक जेणे प्रिफर केला हडपी व्हरतले. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात. प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौघात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.